नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवेत सगळ्यांक येवकार. आज तुम्ही सगळे म्हज्या अंतरिक्ष रॉकेटान भितर आसात. आमच्या मॉड्युलान भितर हांव तुमकां अंतरिक्षात व्हरून अंतरिक्षा बद्दल आज सांगपाचो आसा. परतून परतून हांव एकूच शब्द म्हणटा, रिपीट करता, अंतरिक्ष अंतरिक्ष. हो अंतरिक्ष आसा कितें हो विचार केला केन्नाय तुमी? म्हाका दिसना केला आसतलो म्हणून. आज सोदून काडपाचे प्रयत्न करया. आता आमी जेन्ना अर्थ हाजे बद्दल विचार करतात तेन्ना आमच्या मनान येता ऑब्जेक्ट्स, फक्त वस्तू, फिजिकली जे आमकां दिसतात ते. म्हणजे डोंगर आसात, झाडां आसात, जमीन, उदक, बिल्डिंग्यो, आमी लोक, जे सगळें आमकां दोळ्यान दिसता. युनिवर्साचो जेन्ना विचार करतात तेन्ना तुमी म्हणटले युनिवर्सान कितें आसा हें विचारल्यार तुमी सांगतले सोलार सिस्टम, गॅलेक्सीस, भरपूर गॅलेक्सीस, आणखीनूय गॅलेक्सीस. युनिवर्सान खूब वस्तू आसात आनी हो आमचो युनिवर्स अशें तुमी म्हाका जाप दितले. बट आमी सगळ्यान इम्पॉर्टंट वस्तू जो युनिवर्सान आसा ताजे बद्दल केन्नाय विचार करनात, सिम्पली बिकॉज आमकां तो दिश्टी पडना. हे सगळे ऑब्जेक्ट्स, जे वस्तू, आमी सुद्दां कित्याक एक्झिस्ट जातात, आसात कित्याक? इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज कितें तरी आमच्या भोवती आसा जे आमकां हांगा आसपाक एलाव करता, आमकां परमिशन दिता. सिम्पली बिकॉज हे सगळे जे ऑब्जेक्ट्स आसात, आमी, आमची अर्थ, आमचो सोलार सिस्टम, एंटायर युनिवर्साचे ऑब्जेक्ट्स, ते कित्याक आसात? बिकॉज तांकां आसपाक खंय तरी एक जागो आसा. दे नीड अ स्पेस. सिंपल एग्जाम्पल म्हणजे जागो नासतना तुमकां घर जशें बांदूंक जायना, तशेंच स्पेस नासतना युनिवर्स एक्झिस्ट जावपाकूच शकना. पूण आमी हे स्पेस, अंतरिक्षा बद्दल केन्नाय विचार करनात बिकॉज आमकां तो दिश्टी पडना. वी थिंक इट इज नथिंग बिकॉज वी कॅनॉट सी इट. आमी आयडेंटिफाय करतात युनिवर्स वीथ ओन्ली थिंग्स दॅट वी कॅन सी. ताका म्हणटात मॅटर. सायन्सात मॅटर तुमी आयकला आसतलो. मॅटर म्हणजे वस्तू, जे युनिवर्सान सगळे, जो युनिवर्स घडला, जाचे वस्तू, ऑब्जेक्ट्स घडल्या, दॅट इज कॉल्ड मॅटर. आणि हे युनिवर्सांत तुमकां अजाप जातलें, हे सगळे गॅलेक्सीज आनी सोलार सिस्टम्स, अर्थ, सन, स्टार, सगळे वस्तूंचो मॅटर जर एकठांय केलो जाल्यार आख्खे ब्रह्मांडात फक्त 4% मॅटर आसा. ओन्ली 4% मॅटर आसा. बाकीचो 96% हे ब्रह्मांडान आसा तो फक्त स्पेस, अंतरिक्ष. आमकां तो दिश्टी कित्याक पडना? सोदून काडपाचे प्रयत्न करया. स्पेसांत पळोवपाचे, स्पेसाक पळोवपाचे आज आमच्या रॉकेटांतल्यान वचून प्रयत्न करया. पयलीं एक मेंटली एक एक्सरसायज करात. सगळे वस्तू काडात, बिल्डिंग्यो काडात, मनशां काडात, अर्थ काडात, आमची गॅलेक्सी काडात, सगळे ऑब्जेक्ट्स काडात. उरतलें कितें? अशें कितें तरी उरतलें. दीस इज स्पेस. एक्चुअली स्पेस इज समथींग यू कॅनॉट सी. तुम्ही म्हणटले हें कितें? हे स्पेस म्हणून हांवें सांगल्यार तुमी म्हणटले हें कितें? दीस इज नथींग. बट हो नथींग जो आसा तो अंतरिक्ष. आनी तो नथींग आसा म्हणून तो कांय ना अशें न्ही. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो आमचे ऑब्जेक्ट्स जे युनिवर्सान आसा ताज्याकीन रियल आसा. इट इज मोर रियल दॅन द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. आनी ताजेच खातीर आमच्या प्रत्येक ब्रह्मांडान वस्तूक शेप आयला. आमी ह्या शेपात कित्याक आसात? इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ स्पेस. जेन्ना आमी स्पेसा बद्दल उलयतात, हांवें तुमकां फाटीं थोड्या आठवड्यान एक भोंवडी मारून हाडिल्ली आसा, तुमकां याद आसतली. तेन्ना तुमी म्हणटले स्पेस म्हणजे कितें विचारल्यार तुमी म्हणटले 64,000 किलोमिटर अर्थाचे वयर आसा, ताका आमी जिओ स्पेस म्हणटात, तो आमचो स्पेस. मागीर आमी चंद्रा पर्यंत पावप, ताका आमी सीज लुनार स्पेस म्हणटात. सोलार सिस्टमा मदीं जो एम्प्टी स्पेस आसा ताका आमी म्हणटात इंटर प्लॅनेटरी स्पेस, इंटर गॅलेक्टीक स्पेस, डीप स्पेस. तरेतरेचे तुमी म्हाका नांवां दितली. बट ही सगळीं नांवां इज ओन्ली अ जॉग्राफी ऑफ द युनिवर्स. स्पेस कितें तें हे नांवांनी आमकां एक्सप्लेन करूंक आमी शकनात. स्पेस खंय आसा? आमी आसात रॉकेटान, आतां वयर आसा अंतरिक्षात. तुमी म्हणटले अप अप अँड अवे आसात, पण अंतरिक्षात अप अप अँड अवे ना. स्पेस स्पेस सगळे कडेन आसा, सगळ्यांत भितर आसा. आनी जितले ब्रह्मांडान आसा फिजिकली एक्झिस्टींग, एवरीथींग इज मेड ऑफ स्पेस. एक्झाम्पल, हांवें जर तुमकां विचारलें आनी एक क्वेश्चन, तुमच्या आंगान भितर कितें आसा? ह्युमन बॉडी, तातूंत भितर कितें आसा? तुमी म्हाका सांगतली हाडां आसा, मांस आसा, रगत आसा, कॅल्शियम, आयर्न, आनी तुमी डॉक्टर आसा जाल्यार आनी खूब कितें कितें वस्तू म्हाका सांगतले. बट युअर आन्सर इज रॉंग.
तें खरें न्हय. तुमकां कळुकूच ना आमच्या बॉडीन मेन वस्तू कितें आसा तो, बिकॉज तुमकां तो दिश्टी पडना. एक्सप्लेन करता, प्रयत्न करता. आमची जी बॉडी आसा आनी प्रत्येक वस्तू जे आमकां दिश्टी पडटा तो कित्या पासून बनला. इल्लेशे कण असतात, तुम्ही सगळ्यांनी आयकलां आसतलें, भुरगीं ताज्या बद्दल शिकतात, ताका म्हणटात एटम्स. एटम म्हणजे वस्तूंचो, पदार्थांचो, मॅटराचो सगळ्यान ल्हान भाग. तुम्ही एक मॅटर फोडीत गेले जाल्यार सगळ्यान ल्हान भाग प्राप्त जातलो, ताका आमी एटम म्हणटात. तो असो दिसता आनी ते एटमान भितर इल्ले इल्ले कण असतात. न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स अशे हे एटमान भितर आसता आनी हे कंटिन्युअस मूव जातात. खंय मूव जातात? एक एटमा भितर हे वस्तूंच्या मदीं आसता भरपूर स्पेस, ते इल्लेशे आपले स्पेसान भितर मूव जातात. आमी अशें सोदून काडलां की प्रत्येक एटमान जे कण आसात, वस्तू आसात, दॅट इज ओन्ली 0.001%. 99.99% एटम कंप्लिटली एम्प्टी असता, खाली असता, तातूंत स्पेस असता. आमच्या आंगान सुद्दां 99.9% आमी म्हणलें जाता इज ओन्ली स्पेस. एम्प्टी स्पेस आसा आमच्या बॉडीत, तोच अंतरिक्ष. अंतरिक्ष इज नॉट जस्ट अप अप एंड अवे, तो आमच्या भितर आसा, तो आमच्या भोवती आसा. आमी सगळे बनल्यात, इट इज फ्रॉम स्पेस. एक सिंपल एग्जाम्पल दिता. ही बिल्डींग तुम्ही पळयल्या आसतली, वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस बिल्डींग आमी हाका म्हणूंक शकतात. आग्रा गेल्यार तुमकां ही अवश्य तुमी ही पळोवपाकूच आग्रा गेले आसतले, आमचे ताज महाल. आता ताज महाल कशें जाला, कित्या पासून घडयलां? तुमी म्हणटले मार्बल, चुनो, वीट, फातर, रबल, लाकूड, मेटल आनी खूब कितें कितें. ओके, करेक्ट. आनी हे सगळे वस्तू ज्याच्या पासून घडल्या, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स. म्हणजे मार्बलान एटम्स आसा, चुन्यान एटम्स आसा. आता एक काम करात, हे मार्बल, चुनो, ब्रिक्स, स्टोन्स, रबल, वूड, मेटल हातूंतले सगळे एटम भायर काडात आनी हे एटमांतले सगळो एम्प्टी स्पेस भायर काडून उडयात. उरतलें कितें? विचार करात. उरतलें फक्त इल्लोसो एक कण, इतलो ल्हान कण, म्हज्या अशा हातार दवरल्यार तुमकां दिश्टी सुद्दां पडचो ना, इतलो ल्हान कण उरतलो मॅटराचो. पण तो खूब जड आसतलो, एज हेवी एज द ताज महाल म्हज्या हातार आसतलो, पूण तातूंत कांयच ना. इट इज ओन्ली दिस मच मॅटर आनी 99.99% ऑफ ताज महाल इज ओन्ली एम्प्टी स्पेस. सो एम्प्टी स्पेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां तुमकां कळटलें, इट इज सो इम्पॉर्टंट. विदाउट एम्प्टी स्पेस आमच्या ब्रह्मांडात कित्याकूय शेप सुद्दां मेळूंक शकना. आमच्या भितर आसा स्पेस, अंतरिक्षा पासून आमी घडल्यात आनी आमच्या भोवती आसा अंतरिक्ष, जो आमचो हो जे रूप, जो आमचो जो फिगर आसा, जो आमचो फिचर्स आसा, जे सगळे युनिवर्सान ऑब्जेक्ट्स आसा ते आसा तशें सांबाळून दवरता तो स्पेस. One of the most amazing things about atoms is that they are mainly empty space. If an atom were as wide as your arm span, then the electrons would all be whizzing about inside the volume enclosed by your fingertips. Meanwhile, the nucleus would be sitting in the center, and its diameter would be smaller than the width of a single human hair. So all of the atoms that make up you and me and all the seemingly solid things in the universe are mostly empty space. Now, this is incredible, but what is even more mind-boggling is that empty space is not truly empty. So while it is true that you and I and all of the other atoms in the universe are mostly empty space, it is also true that empty space isn't truly empty. And in fact, it is these vacuum fluctuations which are essential for our existence. कोणे हाज्याबद्दल विचार करूं ना अंटील हो मनीस संवसारान आयलो. हाजें नांव आशिल्लें सर आयझॅक न्यूटन. ही वॉज द फर्स्ट सायंटिस्ट टू टॉक अबाउट स्पेस. आमच्या न्यूटनान म्हणलें की स्पेस इज लायक दीस. ताणें एग्जाम्पल दिलें ड्रामाचो. ड्रामा, नाटक, तियात्र तुमी पळोवंक वतात आसतले, तुमकां आवडटा आसतलें. जेन्ना तुमी नाटकाक वचून बसतात, एक ऑडिटोरियमान नाटकाक वचून बसतात, तेन्ना तुमी कितें पळयतात? तुमी पळयतात कॅरेक्टर्स आसा, पात्रां सगळीं आसा, सेटअप आसा, कॉस्ट्युम्स आसा, स्टेज आसा, सगळे प्रॉप्स आसा, लायटींग आसा, सावंड आसा. हें सगळें नाटक म्हणटले तुमी. पूण हें सगळें काडलें जाल्यार उरता कितें? एम्प्टी स्टेज.
एक एम्प्टी रिकामो स्टेज आसा जातून हें सगळें नाटक चल्लां. आनी जर हो स्टेज नाशिल्लो, जाच्या बद्दल तुमी विचारूच करूं ना कित्याक तो तुमकां दिसना, तुमी म्हणटले हो स्टेज नाशिल्लो जाल्यार नाटक कशें जातलें. नाटकाक स्टेजाची गरज आसा पूण स्टेजाक नाटकाची गरज ना. स्पेसाची आमकां गरज आसा पूण स्पेसाक आमची गरज ना. हे सगळे ब्रह्मांडाचे तांडव जशें हांवें तुमकां सांगलें, हे सगळे ह्या अंतरिक्षाचे स्टेजार चालू आसा. The stage. It's an absolutely vital part of the show, and yet most of us, we don't even give it a second thought. But Isaac Newton, he did. This is how the father of modern science pictured space, as an empty stage. To Newton, space was the framework for everything that happens in the cosmos, the arena within which the drama of the universe plays out. And Newton's stage was passive, absolute, eternal, and unchanging. The action couldn't affect the stage, and the stage couldn't affect the action. By picturing space in this way, Newton was able to describe the world as no one had ever done before. His unchanging stage allowed him to understand almost all motion we can see around us, yielding laws that can predict everything from the way apples fall from trees to the path the Earth takes around the sun. These laws work so well that we still use them for the things we do today, from launching satellites to landing airplanes. And the laws all hinge on one radical idea: space is real. Even though you can't see it or smell it or touch it, space is enough of a real physical thing to provide a benchmark for certain kinds of motion. न्यूटनाच्या पयलीं भरपूर सायन्स जाल्ली ना अशें ना, खूब व्हडले व्हडले सायंटिस्ट आशिल्ले, पूण प्रत्येक परसेप्शन जे आमची आयडिया आशिल्ली विज्ञाना बद्दल, ब्रह्मांडा बद्दल, आमच्या न्यूटनान चेंज करून दवरली, कंप्लिटली चेंज करून दवरली, बिकॉज ताणें एक एडिशनल फॅक्टर हाडलो इनटू एक्झिस्टन्स, स्पेस. युनिवर्साक एक आख्खें नवें डायमेन्शन ताणें दिलें, स्पेस. प्रत्येक जे आमकां न्यूटनान दिलां, विचार करात, लॉस ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट मूव्ज इन स्पेस म्हणटा तो, कंटिन्यूज टू रिमेन इन मोशन, हे सगळे ताजे ते रुल्स आसा, 3 लॉज ऑफ मोशन. मागीर ग्रॅविटेशन, युनिवर्सल ग्रॅविटेशन, हे सगळे न्यूटनाचे जे शोध आसात ते प्रत्येक थियरीन भितर सारखे लक्ष दिवन पळयात. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्ट फॅक्टर इन द थियरीज इज स्पेस. न्यूटनाक स्पेस दिश्टी पडलो ना, पूण स्पेसान वस्तू जशे रिएक्ट करतात, जशे बिहेव करतात, जशे मूव करपाक हे यूज करतात स्पेस, ते न्यूटनान अंडरस्टँड केलें. न्यूटन स्टडीड हाव ऑब्जेक्ट्स मूव्ड इन स्पेस अँड ट्रायड टू अंडरस्टँड स्पेस. आनी ताची ग्रॅविटी सुद्दां जेन्ना ताणें आकाशा कडेन पळयलें, व्हडले व्हडले ऑब्जेक्ट्स पळयले, तेन्ना सगळे एकामेका कडेन एट्रॅक्ट जातात. ग्रॅविटी डिस्कवर केली आमी म्हणटात न्यूटनान, ही इज द फादर ऑफ ग्रॅविटी अशें म्हणटात, पूण इट्स रॉंग. हांव म्हणटा न्यूटनान ग्रॅविटी डिस्कवर करूं ना, ताका जस्ट कळ्ळी ती आसा म्हणून ताणें डिस्कवर केलो स्पेस. आनी ग्रॅविटी हाजे बद्दल ताका कांयच खबर नाशिल्लें. तुमी म्हणटले कितें चल्लां, हांव कितें उलयता, न्यूटनाक कांय खबर नाशिल्लें ग्रॅविटी बद्दल. हय, हांव म्हणटा कांय खबर नाशिल्लें म्हणजे कांय चड खबर नाशिल्लें. न्यूटनाक कळूं ना, डिस्कवर केली ताणें, ही अंडरस्टूड दॅट देर इज समथींग कॉल्ड ग्रॅविटी, बट वॉट इज ग्रॅविटी हें न्यूटनाक कळ्ळें ना. आनी ताणें तें सोडून दिलें. ताणें चड आपले तकलेर पेस घालूं ना. तो म्हणपा लागलो अशे अशे ऑब्जेक्ट्स मूव जातात, दीस इज ग्रॅविटी. वॉट इज ग्रॅविटी, हाव इट वर्क्स, वाय इट वर्क्स, हाव इट इज इट फॉर्म्ड, ती कशी जाल्या, हें सगळें ताका आन्सर कळूं ना आनी ताणें सोडून दिलें.